गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अंडर ब्लॉग. सो आता जस्ट ब्रेकफास्ट बेशी चपाती बीन खाल्लेली रांजण बाय काय पेशे खाल्ला म्हणून आता शेक केला त्याने सदा शेक करता आलो तो. सो शेक करून दिला म्हाका आणि हांव जस्ट हांगा बसलेले बायक म्हटलें न्हिदेला आणि आईक राव म्हटलें. सो बाई उठले हे हांगा न्हिदना उठले. सो ते उठले आणि सकाळचे न्हू म्हाजे न्हू फाटीन दुखतालें खबर ना. 2 दीस पयलीं म्हाजें तशेंच दुखतालें, फूल बॅक पेन जाताली. तो ऑनूय मारूंक जायना कांय ना. सकाळचे सांजन मातशें म्हाका बाम लावन मातशें हें जालें. आतां मातशें म्हाका रिलॅक्स दिसता. रावलें हांव बेश्टें बसलेलें हांगासर. बाय मम्मा वयता म्हाज्या ग्लासाक शेकाच्या फोन. हे बय मस्ती करता बाय आमचे. हां रा बाय मस्ती जाला. हां कितें जावं का? हां दादा कर नाका. ओके ओके तो बाय करता. चलो आय्या बाईक भायर घेवन गेला ते बेस्ट. आत्तां उठला ना म्हणून कितें करता. सो आतां मातशें म्हाका बॅक पेन मातशें ओके दिसता. 2 दीस पयलीं म्हाका तशेंच जाल्लेलें खबर ना की एक सायडीकूच रावता रातचे बायक बी फेड बीन करता म्हणून तें कितें कांयच आयडिया ना म्हाका. एक्चुली प्रॉब्लम गेलो मदीं स्टार्टिंगसान सारकें कॅल्शियमाची घेवन आसलें. परत आता कॅल्शियम टॅबलेट वेन परत स्टार्ट केला. मे बी त्या खातीर काय कितें खातीर काय खबर ना. रातचे सारकें न्हिद म्हणजे एक सायडीक उरता कितें ना. सकाळ फुडें इतलें पेन जाता. आतां मातशें कमी जालो. आतां मातशें ओके दिसता. मातशें पळोवया कशें कितें तें फुडें. आनी कितें न्हाणोवपाक आई येता न्हू बायक. सो तिका म्हणटला मातशें फॅन्सी म्हणटला आई बीन म्हणल्यार तिका मातशें तेल घालूंक लायना फाटीक. सो मातशें मसाज करून घेतलें मातशें बरें दिसतलें आनी मागीर गरम गरम न्हाता. पळोवयाचें कशें कितें जाता तें. बायक घेवन गेला भायर नाल्यार भायर म्हाजो शेक फ्रेंड्सान न्हू बनाना शेक केला बेश्टो पिवपाक. पी म्हणटा तूं काय खायना पिना म्हणून तूं आनी विकनेसान आनी हें जाता म्हणटा म्हाका. सो आतां जेवणाचें तुका करेला मम्मीन बेश्टें फ्राय केला. कट करून बीन दिल्यात मम्मीन करेलाचें. आनी बेश्टी दाळ बीन बॉयल केला. ती आतां तडका मारता. आनी चिंतलेले वांयगी मोठी आसलेली तेजी म्हणजे बेश्टें भरता करतालें म्हणून तें पळोवया कितें जाता तें. सो केन्ना सांज जाली कांयच कळना. जस्ट हांव आत्तां उठलें. टायम जालो कितलो ना 5 जाली. न्हाणोवपाक आई येता पळय ते आयज बायक न्हाणोवपाक मातशें लेट येयल्ली. अरावंड 1:30 अशी कितें येयल्ली दिसता ती. बायक बीन तेल घालता न्हाणयता म्हणल्यार टायम जालो. मागीर ती म्हणल्यार बायक बीन न्हाणयली की मागीर हांवें तिका सांगलेलें म्हाजें बेश्टें सगळें फाटीन बीन दुखता सगळें म्हाका मातशें फाटीक मातशें तेल घाल. सो म्हाका सगळें न्हू एक बरें पेन रिलीफर ऑयल दिलें. एक्चुली बरें येता. सो मग ताका सांगलेलें म्हाज्या फाटीन बीन दुखता म्हणून. सो म्हाका रिनान हें दिल्लेलें. सो गोरांक म्हणून खंय हांव मातशें गावना फार्मासीनी बीन गावनायसो खबर ना पूण बरें येता गोरांक पेन रिलीफर ऑयल. आईन पयलीं कितें म्हणलेलें तेल कोकोनट ऑयल गरम करता तितून लसूण घालून तुका मसाज दिता म्हणून. सो हांवें तें केल्लें. तें करता उजो पेटलो सगळो. सो तें सर म्हणल्यार हेंच लावया तें बरें म्हणून. सो तिणें म्हाका फूल गळ्या पर्यंत फूल पांयांक सुद्दां हें करून म्हाका ओडून तेणें सामकें मसाज केलें. म्हाका मसाज करतनाच बसलें. ती म्हणलें हें सगळें ऑयल मातशें ऑब्जर्व जावन तूं मागीर सांजचें हें कर म्हणून. सांजचें ना गरम गरम उदक ना आईक सांग मातशें फाटीर उदक गरमशें घालून मातशें बरें दिसतलें म्हणल्यार बॅक पेन तुका बॅक पेन कितें हें जातलें म्हणून ती म्हणटाली अशी. आतां सगळें काम जात आसतना कितें ते आतां मे बी हें हांवें सांगलें ना बायक दूद बीन दिता म्हणून ते आतां हें जाता आसतना सोड म्हणलें. आनी बायच्याच वांगडा हांव सामकें न्हिदलेलें. तें आत्तां उठला आनी बाय उठोन सोमतें बायक सांजसाडे दिला. आनी हांवें म्हटलें हांव मातशें फ्रेश जालें तोंड बीन धुयलें. बायक कितें खावयतलें. सो म्हाका हांगा वचपाक जाय देवळान. पळय कितें म्हणटा फ्रांसीस व्हरता कितें वचून येतलें रोखडें म्हणून. बाय 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 हांव हांगाच न्हिदलें दोगांय म्हाज्या सायडीक. कितें जालें पळय भायर हाडटा वचोंक जाय काय बाय. आदी कांयच भजन आहा. कसलें आमंत्रण काय कॉम्पिटिशन कितें आमंत्रण हा बाबा रेडी आहा. बाबा भैया टोपी घालून दाखय रे भैया. चल 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 वच भैया रावला. अरे चल रावला भैया टाटा. भैया गेला रे बाबा आमकां. कोणेन उडयलो रे बाबा. हे बाबा बाय कोणे उडयलो कोणे उडयलो ते गेले म्हणून पळयता. कोणे उडयलो बाबा कोणे उडयलो. बाबा तू स्कूलान वचून सगळे कंपनीने हाड नाका.
कोणा उडयला चल चल आधी आद्या म्हणून लागले माझं नानो आधी उडयला माझे बाबा भैया भैया म्हणून भैया भैया हे बघ, आई रेडी झाला वचपाक देवा सो आता अपेक्षा मान पास पडयला गॅस बी उगायता रेडी जाता मातशी देवान वयता श्रावणी सोमवार आमी एवरी इयर न्हू बाबा करतालो सद्दां सोमार आनी उपास करता सो तेन्नाच्यान आतां आमी बाबा एक्सपेक्ट जालें की एवरी इयर आतां आमी म्हणजे सोमारा एकदां तर सोमारा हांगा वयता हांगा वयता खंय ते पुंडलीक चल आई नान बीन रेडी जालां सगळें बायकूय रेडी करुया चल या तुमी रेडी रे बायक ते कपड्याचे जॅकेटी आसता ते जॅकेटी घातले पळय गरमी जायना मरे तेका आनी फ्रांसा पळय कुकंबर खाताना आपूण बेश्टे हे करूंक सोदता खंय चल या मरे तिकली लावून दिनासले कशी लायले पळय वांकडी लायला म्हणून परत सायडीक लायले आनी बाबा हेल्मेट घाले चल बायक न्हू ब्लू कलर हेल्मेट ना आमच्याकडे डार्क ब्लू ना सो ग्रे कलर मातसो लायलो मातशें मॅच जाता न्हू तेका चल या मरे हय एका जाता चल या मरे बाबा बाय म्हाका दिसता अशें मनाली बीन वयता ते कपडे घालून अशें जॅकेट काय घालताले चल चल या सो जस्ट आमी पावली पुंडलीक नगर पावली पळय हांगासर आमचे फ्रांसाचे आनी म्हाजे रिसेप्शन जाल्ले दिदीचे भाईचे बीन हांगाच लग्न जाल्ले सो आमी चिंतले हांगाच रिसेप्शन करपाचें हांगा जाल्ले पळय बाय न्हिदलेले बाय जस्ट उठला आनी डायरेक्ट दोदो दोदो म्हणल्यार पांय पडटा फूल लायट अप केले पळय बाय पापा पापा कर पापा कर पापा करू नका पापा कर नका पापा कर 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 हा व्हेरी गुड श्रावणी सोमारा एक वर्सान एकदा येताच हांगासर हांगासर घेवन बसला हय फुलां बीन घेवया सो आमी काय हाडून हांगाच घेता पळय फुलां बीन आहा सगळ्या बेल बीन आहा न्हू दूद घालून गावता आसता आतां न्हू सो वचून येयले भजन स्टार्ट आसले काय हे करून गावना मातशें धरले आमी शूट केले सदां वयता या मरे टाटा हेल्मेट काडा न्हिदले ताता गेली रे बाबा ताता गेली सो जालें आमी वयता हांगा न्हू श्रावणान सद्दां सोमारा जेवण आसता दनपारां आमी पयलीं येतालीं कितें करतालें ना स्कुलाक सुटोन येयले की बेगीन बेगीन न्हाताले कपडे चेंज करताले आनी बेगीन बेगीन 3 3:30 पावताले आमी अरावंड 3 बीन पावताली गर्दी आसताली सारकी हॉला पळय थंय जेवण आसता बारीक तुमकां दाखयलेलें पळय थंय सो तेव्हान बीन वचून येयले चेंज करना म्हटलें पयलीं कितें आहा तें करतलें सद्या फटाफट लेट जातलें म्हणून आधी येयलो हे केल्लो तो हे आसलें हांकां आमंत्रण भजनाचें सो थंय वचून येयलें आनी आदी खोकले मातशें थंडी कशी जाल्लेली म्हणून आधी स्कुलाक वचून आसलो तो सो तेका हांवें पळय हे करून दिलो कडो करून दिलो हितून जस्ट आतां तुळशीचे पानां बीन घालून की रातचें काडचें पडटा म्हणून सो ऑन द स्पॉट आतांच केल्लो म्हणून बाकीचें सगळें हांवें घातलें हितून ते घेतलां आनी मागीर हनी घातलां आनी दिलां हेका मातशें खोकलेक रिलीफ गावतलें म्हणून मातशें थंडी बीन जस्ट रातचें म्हणजे तुळशीची पानां काडूंक गावना म्हणून काडूना आनी हांवें न्हू परत करतलें म्हणून वांयगी आसली 4-5 वांयगी आसली सो म्हणजे 2 हेजी करतली हे पळय हांवें चुकोन न्हू बेगीन बेगीन हे पळय मातशें हें जालें रोस्ट जावन आसलें बेगीन बेगीन बंद केलें हांवें दवरलेलें हें करपाक सो हांव हें घाल विसरलें हेका लावपाक लसूणाचें न्हू पाकळ्यो न्हू सोडला आनी अशें कट हे पळय हेका असो धुवन कट मारून घेतलो अशें मदीं सो हेका न्हू हे लसणाची हें आहा पळय ते हितून भितर स्टफ करतलें असो हितून भितर घालून घेता कशें जाता तें पळयता चारय सायडीक असो कट मारला हांवें हांगा हे पळय मातशें रोस्ट जाल्लें सो बेगीन बंद केला विसरलें घालपाक आनी इवन ग्रीन चिली कशें तुमकां तिखसाण जाय तश्यो ते बी भितर घालता हितून सो हे रोस्ट करून घेता भितर सगळें घुसयता हितून आनी बरें हेचे कोळशांचेर न्हू ते मातशें टेस्टूच वेगळी आसता पण आतां चूल बीन खंयची सो हे कट्टी गरम करतना रोस्ट हे करता तितूनच रोस्ट करता ते हेचेरूच दवरता डायरेक्टली आनी ते मागीर सोलून
मातसो तेल घाल मातसो कांदो बीन मातसो तळसून बेश्ट हे करता परत करता हेचे सोलले किल्लेशे जाता ते तेन्ना 2 घेतली. सो चलो पळयता करताय आनी चपाती करपाक जाय मम्मी खातीर 2. बाकीचे आमचे सकाळचे करता केल्ले ते काबार आनी कितें केल्लें हांवें आयज शीत आनी दाळ सो पुरो.